पावले हांगा घेयना फुडें एपॉलॉजी लेटर आमची आनी तांकां मॅनेजमेंटाक येवन एक मिटींग जाली सो तेन्ना जे आयकपा रेडी ना ते म्हणटा ते लायन डिटेल्स दवरले तेजेर सायन तुमी मारपाकूच जाय म्हणून आनी 3 वर्सां पयलीं आमी ते तेंच्यांनी बॉन्ड म्हूण कितें केल्लो ते बॉन्डाची आमी सायन मारून आमी फसलेले आसा आनी ही सायन आतां आमी मारपाची ना ठरयला तेका तो जी 3 वर्सां पयलीं केल्ली मिस्टेक सायन मारून आमी घेतली ती आतां आमी परत करूं सोदनात आनी तेंगेले आजून आतां 7 तारखेच्यान आसा 7 तारखेच्यान 2 दिसान भितर रावले त्या नंतर आमी मिडिया आपयलो मिडिया पयलीं सांगलें मिडिया आपूण जेन्ना भितर वचपाक गेले तेन्ना तेंच्यांनी भितर घेवना आमी जावन भायर रावले अशें ना तेंच्यांनी आमी जेन्ना मिडिया कडेन उलयले आनी जेन्ना भितर वचपाक गेले तेन्ना आमकां लागून गेट बंद केली गेट बंद करतकीर आमकां दोग-तीग जाणां लागून सामकें बॅग घेवन आमकां घर धाडलो शेनवारचो दीस आशिल्लो आमकां घर धाडलो सोमारा जेन्ना आमी गेट बंद दवरली सगळ्यांक एपॉलॉजीर सायन मारा आनी भितर सरा म्हणटा आनी ते एपॉलॉजीचे बरयल्यात लॉस लागून आमी कितें तरी केलां म्हणून लॉस प्ले जाला प्रोडक्ट आमच्या लागून कित्याक आमचो टावर आसता म्हटल्यार पर युनिट प्रोडक्शन क्वॉन्टिटी आसा तो सुद्दां तेंच्या आदी दिसता पण सगळें आमी टार्गेट तेंची करून चड सुद्दां मारले ते कमी दाखोवन आमकां ते हेजेर फायर करूंक शकता एक सायन अशी ती आसा 3 वर्सां आमी दोळे दाखोवन सायन मारलेली अवेलेबल रिजल्ट मेळ्ळा वॉट वॉज तुमकां पयली अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिली पळय कितें म्हण आशिल्ली एक्झॅक्टली इट सेड की डायरेक्टली 3 वर्साच्याच कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसार एफटीसी कॉन्ट्रॅक्ट त्या भायर तेंगेले आमचे रिकॉर्डिंगूय बी आसा बाबा तुमी बरे भशेन काम करा 3 वर्सां सगळे कन्फर्म जातले नो वर्ड तेंच्यांनी यूज केल्लो आसा सगळे कन्फर्म जातले आनी एक मनशान अशें सांगलें आसा एचओडीसान अशें सांगलें आसा तुमी 200% तुमी कन्फर्म जाल्ले कडेन आसा कांयच टेन्शन घेनाका म्हणून ते वन्स रिकॉर्डिंग आता तुम्ही तुमचे लेबर डिस्प्यूट कितें केला इकडे लेबर कमिशनर तेंच्या सायडीच्यान आयकून घेवपाक रेडी सतीश कोण वागोणकर सतीश वागोणकर डेप्युटी लेबर कमिशनर असो तो बॉन्डूच कित्याक जाय की त्या बॉन्डा खातीर अशें आमच्या भुरग्यांचे करियर पिड्यार जाता आतां 27 आमी जॉइन जाले 31 वर्सां एक्सपिरियन्स आसा ही सर्टिफिकेट दुसरे कडेन आनी सर आतां आमचे क्वॉलिफिकेशन काम जाल्यार दुसऱ्या ऑपरेटर घालता कितें जॉब सेक्युरिटी म्हणल्यार आतां कन्फर्म तेच म्हणलें ना पयशे काय मागता आमकां जॉब सेक्युरिटी दियात तुमी सगळें प्रोडक्शन मेंटेनन्स युटिलिटी आनी ऑफिस स्टाफ खंय आसा वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑफिस स्टाफ तेंचें कितें जालें कंपनी लॉस नोव्हेंबर पेमेंट येता ते टायमार तांकां जे कोण सुपरवायझर कोण आशिल्ले तेंकां सगळ्या पोस्टान गेले प्लस तांकां जो मार्चाचो तो 3 मार्चान फायनान्शियल अकाउंट जाता तेजो एरियस दिला प्लस तांकां इन्क्रिमेंट दिली तो कंपनीचो लॉसान म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी तांकां कितले दिले आमकां जे आमी एक भुरगे 13,000 15,000 पडटा तांकां एक 2,000 सुद्दां वाडोवन दिना सो हो आमकां प्रश्न येतलो ते सर की आमी सुपरवायझरी स्टाफाक हय सगळ्या मॅनेजमेंटाक केलो सगळ्यांक एचआराक धरून सगळ्यांक केला आनी ऑफिस स्टाफ ऑफिस सगळ्यांक पोस्टिंग सर फक्त जावना म्हणल्यार बेनिफीट जावना म्हणटा ते आमच्या भुरग्यांचे एक्सिटीस एफटीसी म्हणटा ते आनी लॉसेसाचो क्वेश्चन सर केन्ना घडटा जेन्ना आमचो पॉयंट येता तांच्या वयल्या हे कार्ड सुद्दां केल्लेले आसा आमचे की आमी ISBन एम्प्लॉय आसा म्हणून कोणे दिला हे कंपनीन डिपार्टमेंट ऑफ आतां सर आमी फाल्यां दाखयला की आमी एम्प्लॉय आसा एम्प्लॉयड आहा म्हणून आमी गव्हर्मेंटा दाखयला एम्प्लॉयड आहा म्हणून आमी पूण आमकां हे सिट्युएशना पर्यंत हाडला आमकां हे कार्ड घेवन खंय वचपाक जाय आमी आतां वचत जाल्यार सर आमी गव्हर्मेंट जॉब एप्लाय करून कशी आमकां ऑलरेडी ब्लॉक जाला न्ही आमचे एम्प्लॉयड म्हणून आमी एम्प्लॉयड म्हणून दाखयला सगळ्यांक दाखयला आमी सोडून वयतल्या म्हण हे डिपार्ट कार्ड आहे आज एम्प्लॉयमेंट कार्ड बेस्ड ऑन दीस तेंगेले एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सुद्दां कॅन्सल जाल्लें बंद जाल्लें आतां येवपाचें सगळे सर ऑप्शनूच बंद करून उडयल्या कारण तेंच्यांनी 15
14 दीस आसतना आमकां सांगलां की कारण भंयान भुरगे हांगा रावतले 14 दिसान खंय दुसरे कडेन काम मेळटलें म्हणून रावतले म्हणून तेंच्यांनी पयलीं सांगूकूच ना आमकां ते बी आमी सर विचारूंक ट्राय केली तेन्ना सांगलां ते हक्का खातीर आमी विचारताले ते मिसकंडक्ट म्हणटात तेका तुम्ही खंयच्या ट्रेड युनियना बी कॉन्टॅक्ट जाला ते आमी आसा मरे मॅनेजर आणि जसे आमच्याकडे व्हिडिओ ऍक्च्युअली माहिती मेळपाची आम्ही बेसिकली आज आयला गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या वतीन सर दुर्गा अशी यो चल दुर्गा सर आयज तुमी हांगा आयिल्ले आसा आनी हांगा भुरग्यांक स्ट्रायक करता तुमचें कितें स्टँड आसा हांचे बद्दल बेसिकली पळय खंयच्याय भुरग्याक जेन्ना जॉब वता तेन्ना तांचे कडेन सिंपतायज जावप आनी तांच्या कॉजा खातीर आवाज काडप हें गोवा फॉरवर्ड पक्ष आपलें काम समजता म्हाजे बरोबर आसा आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट मोहनदास लोलयेकर दुर्गादास कामत आनीक दिलीप प्रभुदेसाय सो आमी एक आमची हांकां एक बळगी दिवपा खातीर तांकां एक आवाज दिवपा खातीर आज आमी हांगा आयिल्ले आसात हे इंडस्ट्रियलिस्टाचो सदां एक असो हें उरता की यूज अँड थ्रो पॉलिसी उरता सारकी म्हळ्यार ज्या कामगारांनी ही कंपनी सेटअप केली ज्या कामगारांनी हे सगळे प्रोडक्शन्स एव्हरीथींग रायट फ्रॉम द बिगिनींग ही कंपनी उबी केली त्या कामगारांक आज रस्त्यार उडोवन दे आर ट्रायंग टू गेट समबडी एल्स दुसऱ्यांक हाडटात आनी ज्यांनी 3 वर्सां काम केलां इमाने इतबारे ह्या आस्थापना खातीर तांकां भायर उडयतात सो आमकां दिसता की हो अन्याय सेकंडली एज पर द कार्ड्स तांकां जी गव्हर्मेंटान इश्यू केला ते म्हणटा की दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड सो आतां हे 130 भुरग्यांक आनी खंय फ्युचर ना आतां हाजे मुखार तांकां खंय वचपाक मेळपाना सो इट इज कंपनीनच तांकां आपल्या हेतू भितर आस्पावन घेवपा जाय आतां प्रॉफिट्स अँड लॉस इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी प्रत्येक उद्योगधंदा भितर प्रॉफिट आसता लॉस आसता आतां कित्येक मायनिंग कंपनीन अजून पर्यंत 4-5 वर्सां आयर्न ओर काडना कोण पूण तरी आसतना तांणी कंपनी कामगारांक रिटेन केला कित्या खातीर की तांणी इतलीं वर्सां जें काम केलें कंपनी खातीर कंपनीन इतलें प्रॉफिट केल्लें आसा सो दे हॅव रिटेन देम विदाउट वर्क फॉर लास्ट सेवरल इयर्स आनी ते केन्ना तरी ओपन जातले आनी तांकां ते परते रोलाचेर घेतले म्हण आनी दॅट इज द वे सगळे कडेन ऑपरेट जाता आमकां दिसता की IFB ही कंपनी एक इंटरनॅशनल कंपनी आनी तांकांय बी एक अशी बुद्धी येवची की 130 कामगाराच्या पोटाचेर लाथ मारून तूं कितलोय जरी मुखार वचपाचो प्रयत्न केलो तो सक्सेसफूल जावपाचो ना आनी आमकां दिसता की गोंया भितर इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ही सदांच बरी आसात म्हळ्यार बाकी राज्यां भितर जशे स्ट्रायक्स आनी बाकीचे सगळे चलता ते खूब कमी प्रमाणात गोंया भितर चलता सो दे वील बी सिम्पली विशिएटिंग द एंटायर एटमॉस्फियर ऑफ वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट एज अ होल अशें आमकां दिसता आनी एक कडेन सुरू जालें की मागीर दुसरे कडेन सुरू घेता तो दुसरो तातूंतल्यान एक हें घेता की अरे आतां IFB केलें फाल्यां दुसरो करतलो सो दीस इज नॉट थ्रेट टू ओन्ली दीज 130 एम्प्लॉईज ह्याच्या मार्गाचेर पांय दवरून बाकीचेय बी स्टेप घेवपाक सोदतात सो ते आतांच ही प्रवृत्ती बंद करप ही प्रवृत्ती ठेचून काडप हें आमकां दिसता की आमचें एक काम आनी ताका लागून आज आमी तांकां सपोर्ट दिवपा खातीर आज आयिल्ले आसात आमी वेवस्थापना कडेन उलयतले तांचें मत कितें आहा तें ह्या बाबतींत पूण बाय ऑल सेड एंड डन आमकां दिसता की ह्या कामगाराचेर 3 वर्सां तूं तेका कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून बरोवन घेतलो आनी 3 वर्सांनी सांगतालो वच म्हण हें बरोबर आसना आनी बरें हेंका वच म्हण सांगता जाल्यार मॅनेजमेंटा आसा त्या बँक कित्याक काडना ते HR कित्याक काडनात ऑफिस स्टाफा कित्याक काडनात बाकीचो तांचो जो मॅनेजरियल स्टाफ आहा तांकां कित्याक काडनात तांकां प्रमोशन तांकां परमनंट हें तांकां सॅलरी हायक आनी हेंकां 3 वर्सां पयलीं ज्या पगाराचेर काम करतात त्या पगाराचेर तांकां घोळोवन घेवप आनी बाकीच्यांक बशील कडेन खावप म्हणटा तशें गोळटो शेत कोसता आनी मेरेर बशील थंय सुशेगाद पैकी पेज जेवता अशी परिस्थिती जाल्ली आज सो ताका लागून आमी आयलात की हेंका एक सपोर्ट दिवन तांचें मनोधैर्य वाडोवपाक आनी कंपनीक एक जाब विचारपाक आनी आमी वील टेक दिस इश्यू टू ऑल्सो लेबर कमिशनर एंड द गव्हर्नमेंट की बाबा जेन्ना सरकार जॉब फेअर घेता जॉब दिवपाचे हे 130 बेकार आहा ते पयलीं पळया मरे तुम्ही पयलीं 450-500 जॉब दिले म्हणटात 450-500 जॉब दिले आनी 150 लोक हांगा बेकार जाले सो गणित सेम जाता ते मागीर हेतू भितर काय प्रॉफिट लॉस काय ना हेतू भितर कित्याक तूं 450 दिलो म्हणटा तेय बी कशें दिला तें आमकां खबर ना आज पर्यंत पूण 130 लोकांक जेन्ना काडटा पळय तेन्ना गव्हर्नमेंटाची एक नैतीक जबाबदारी जाता की आपल्या राज्यांतले 130 वोटर म्हणजे तांची फॅमिली आहा तांचे बरोबर तांची बायल भुरगीं आहा थोड्यांची आवय बापूय आहात सो ह्या इतल्या लोकांक जेन्ना प्रश्न अफेक्ट जाता तेन्ना सरकार मुख्यमंत्री बाकीचे सगळे घेवन बसपाक शकना लेबर मिनिस्टर जो आहा पळय ताची जबाबदारी जाता
टू इंटरव्हीन इन दिस मॅटर आणि डायरेक्ट द कंपनी टू टेक देम इमिजिएटली. लेबर मिनिस्टर कित्याक जाय आमकां नाल्यार? कित्याक जाय लेबर मिनिस्टर? वाय वी रिक्वायर अ मिनिस्टर फॉर लेबर? वाय वी रिक्वायर मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज? कित्या खातीर जाय ते? हे सगळें पळोवपा जाय न्ही तांणी. सो आमकां दिसता की तांची केस ह्या सगळ्या जे अधिकारी आसात, जे मंत्री आहात, तांणी घेवन हो विशय बरे तरेन सोडोवचो. आंदोलन एकदां जर चिखळ्ळें जाल्यार ताजे परिणाम बरे जावपाचे नात. आनी कामगार म्हणटा तो उजो लोकांक खबर आहा, आनी उज्या कडेन खेळनाक म्हण ल्हान आसतना सुद्दां आवय बापूय भुरग्यांक सांगतात. सो आमकां दिसता की ह्या लोकांनी जे आहा पळय तांणी मातशें सबुरीन घेवचें आनी ह्या कामगारांक न्याय दिवचो. ताजे खातीर आमी आज आयला. दुर्गा खंयतरी भुरग्यांचो एक आरोपूय आसा की कंपनी कोल्हापूर इंटरव्यू घेता, दुसऱ्या जाग्याचेर इंटरव्यू घेता. खंय तरी तुका दिसता की एका वाटेच्यान जॉब फेअर करता आनी एका वाटेच्यान भायले स्टेटीन इंटरव्यू घेता. सो खंय तरी रेग्युलेशन्स आसूंक जाय जावं हाजेर बंद जावंक जाय. तुमकां याद जातले 2016 जेन्ना गोवा फॉर्ड पक्ष स्थापन जाल्लो त्या वेळार सिप्ला कंपनीन इंटरव्यू भायर घेतिल्ले. तेन्ना आमच्या अध्यक्षा सकट आमी हांगा येवन बोवाळ केलो. आमी तांकां भाग पाडले ते परते कॅन्सल करून हांगा रिक्रुटमेंट करपाक. आज हे भुरगे म्हणटा, भुरगे खंयचे? हे आमचे भुरगे. हे म्हणटात कितें आमकां काडल्या. कंपनी कितें म्हणटा लॉसान आसा म्हणून काडल्या. तर तशें जर आसा लॉजिकल जाल्यार तुमी 50 भुरग्यांक कशें हाडले फ्रॉम आउट? इंटरव्यू जर कोल्हापूर घेवन तुमी 50 भुरग्यांक कशें हाडले? विच मिन्स कंपनी इज रनिंग. फक्त तुमकां हे भुरग्यांक करपा नाका कारण मागीर फाल्यां तांकां तुमकां सगळी ग्रॅच्युइटी सगळें दिवचें पडटा. फेसिलिटीज वन्स दे आर परमनंट अँड यू ऑल डोंट वॉन्ट टू गिव्ह. दिस इज द मेन रिजन. बिकॉज देन दीस वील ओव्हरहेड कंपनीचो वाडटा. हे खंय ना म्हणजे यूज अँड थ्रो करप. आनी दुसरे व्हडले मुख्यमंत्री म्हणटा जॉब फेअर, मेगा जॉब फेअर घेतलो. आमी आमच्या अध्यक्षान त्या दिसात म्हणला जॉब फेअर म्हणटे मुख्यमंत्र्यान सारको क्लियर येवचो कितले जॉब दिले. 20,000 जाले म्हणटात रेजिस्ट्रेशन, 4,000 इंटरव्यू जाले म्हणटा 400 भुरग्यांक घेतले एज पर हांगा 150 आमच्या प्रशांत बाबान सांगले 150. इट बिकम नल अँड वॉइड कॉन्ट्रॅक्ट. आनी आज आमचे आंदोलन आमी फाटले 4-5 दीस जाले पळयता. एक स्टेटमेंट ना मुख्यमंत्र्या कडल्यान. मुख्यमंत्री इज नॉट टॉकिंग, लेबर मिनिस्टर इज नॉट टॉकिंग. सो आमी तांकां न्याय दिवपाक आयल्या. तांच्या खातीर आमी झगडटले कारण ते आमचे भुरगे. अँड वी वील टेक जे इश्यू आमी घेतात आज पर्यंत, जे इश्यू आमी घेतला ते आमी लॉजिकल कंक्लुजनावर व्हेला. तशें हे इश्यू आमी वी वील टेक इट टू लॉजिकल कंक्लुजन अँड वी वील गिव्ह देम ऑल सपोर्ट. गोवा फॉर्ड वतीन पार्टीच्या अध्यक्षाच्या वतीन वील गिव्ह देम ऑल सपोर्ट वॉट एव्हर इज रिक्वायर्ड अँड वी वील सी दॅट आवर लिडरशिप टेक्स अप दिस इश्यू. एनी अल्टिमेटम दॅट यू वॉन्ट टू गिव्ह द अल्टिमेटम ना आता तांकां घेवन आमी मॅनेजमेंटा कडेन वचप. कितें उलयता तें आयकुया न्ही. लेट अस सी तांचे काणी आयकुया न्ही पयलीं. वी आर देर हियर सो दॅट तांकां फोटो आमी दिवचे ना. वी वील नॉट अलाव देम टू फूल दीस इनोसंट यूथ. दुर्गादास खंय तरी वेर्णा इंडस्ट्रीज आहा पळय थंय नॉन गोवन्स खूब आहा. सो हेच्या बद्दल तूं कितें सांगता? पळयात रिक्रुटमेंटाचें कशें आसता टेक्निकल सरकाराचे अगेन दीस अ गव्हर्मेंट फॉल्ट. गव्हर्मेंटान जे स्किल्ड इंडस्ट्री हाडपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक जी इंडस्ट्री हाडपाक जाय गव्हर्मेंटाचें कर्तव्य. आज अशें जालां की बॅग घेवन यो कसली इंडस्ट्री तूं घाल पूण आमचे कडेन स्किल्ड फोर्स ना. अँड दॅट इज द रिजन दीस इज हॅपनिंग. सो गव्हर्मेंटान लेबर डिपार्टमेंटातून लक्ष घालून स्किल जे आमकां लागता ताजेर फोकस दिवन स्किल्स वाडोवपाक जाय. And then only our people can get in, and we should get industries which are friendly for our people. This is government duty, ne? Yes, thank you. यार तुम्ही Otherwise, they will very basis that की आम्ही आधी वेळ घेऊन आले म्हटलं तुम्ही एंट्री द्यायला म्हटलं. सो इट्स टॅक्टिक. काढता म्हणजे ग्राम कितें फाटूच आहे आम्हाला किती फायदा पळय तू फुडें वता आमच्या कडेन आणि मागीर ब्रेक दिवप.
तो सांगता तो इथल्या चल बरं चल 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 आडेनाला वाचत चला चला बरं चल 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 त्याकडे जेवण मोहनदास प्रभुदास आहे मोहनदास दिलीप प्रभुदास आहे तो मोहनदास नाही